दर वर्साक ऑगस्टाच्या म्हयन्याचो दुसरो आयतार भेटयलोलो आसा. बोणकोणीत आसात तांची सोजमणी घेवंक आनी तांचे पासत मागूंक. देखून आयच्या आयताराक इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव प्रिजन मिनिस्ट्री ऑर प्रिजन अपोस्टोलेट संडे. तुमी आमच्या आदल्या पाप साहेबाक फ्रांसिस्काक ताची खबर तो कोण पळी बोणकोणींत आसलेल्यांक भेट दिवंक वेतालो तें तुमी आयकलां आसतलें, हो व्हिडिओचेर पळयलां आसतलें. आमचो संपलोलो पाप साहेब फ्रांसिस्क जायते देशांनी भेटेक गेला आनी त्या देशांनी भेट दितना ताच्या प्रोग्रामांचेर एक आयटम असो आसतालो, विजीट टू द प्रिजन. बोणकोणींत आसात तांकां भेट, हो ताचो प्रोग्राम खंयच्याय देशांत तो वयता जाल्यार मोरलेस असो आसलो. देखून पत्रकारान जर्नलिस्टान एक दीस ताका विचारलें, पाप साहेबाक, तूं बोणकोणींत भेट दिवंक वेता तेन्ना तुज्या मनांत कितें चिंतता? आनी पाप साहेबाचो जाबाब असो, हांव बोणकोणीक भेट दिवंक वेता तेन्ना म्हजे तकलेंत ही चिंतना, वाय एम आय नॉट देर? हांव ते बोणकोणींत आसात तांचे सुवातेर हांव कित्याक ना, हें हांव चिंततां. पाप साहेब ही उतरां म्हणल्यां तेन्ना ताच्या मनांत जायतें असलें आसतलें, पूण हांव अशें इंटरप्रीट करतां की पाप साहेब म्हणटालो म्हणून सोदतालो की हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण आयज बोणकोणींत आसा, घोडये हांवेंय ती चूक केल्ली जाल्यार हांवूय घोडये बोणकोणींत आसतलो आसलो. दुसरें, ह्या मनशान ती चूक केल्या कसले परिस्थितीन, in what situation that person was, and if I were in that situation, perhaps I would have also committed the same mistake and I would have landed into prison. हांवें तो मनशाचेर दीस आकांत येयलोलो, तशेंच म्हजेरूय तरी येयलोलो जाल्यार हांवूय घोडये ताणें चूक केल्या ती करतलो आसलो आनी हांवूय घोडये आयज बोणकोणींत आसतलो आसलो. हें पाप साहेबाचे मनांतलें कशें हांवें सांगलां. पूण आमची दोतोन कितें सांगता, वॉट इज द थियोलॉजी बिहायंड प्रिजन मिनिस्ट्री ऑर प्रिजन अपोस्टोलेट? जेजून कितें शिकयलां आमकां? घरा कडेन वचून बरे भाशेन चॅक करात. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 36. I repeat, Matthew chapter 25 verse 36. कितें सांगता? जेजू म्हणटा, हांव बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. म्हणटोच बोणकोणींत आसात तांचे सवें जेजूचें रूप, द इमेज ऑफ क्रायस्ट. जेजूक जाय आमी बोणकोणींत आसात तांचे सवें जेजूची इमेज पळोवली, जेजूक पळयल्लो तांचे सवें. आमकां दोयाल्यो करण्यो आसात, 7 कुडीच्यो 7 ओतम्यांच्यो, आनी 7 कुडीच्यो आसात तांचे मदें एक दोयाळी करणी बोणकोणींत आसलोल्यांक भेट दिवची. म्हणटकीर हो आमच्या धर्माचो कायदो. आमकां बोणकोणींत आसात तांकां आमी भेट दिवंक. आमचे दियोसेसींत, गोंयचे आर्चडियोसेसींत एक सेंटर आसा, ताका प्रिजन मिनिस्ट्री म्हणटात. जायतीं वर्सां जालीं एक पाद्री तांचो इन्चार्ज आसा आनी तुमचे भाशेन
lay person, तश्योच माद्री ह्या जोम्यांत आसात. रेग्युलरली दे विजीट द प्रिजन्स इन गोवा. गोंयच्या प्रेजावांनी भेट दितात, तांचे लागीं उलयतात. जे बणकुणीचे वडील आसात तांचे कडेन उलोवन तांकां हे बणकुणीत आसात तांकां कितें गरज तें डायलॉग करून तांकां सांगतात. घडटा तो आधार दितात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर आमी समजूंक फावना जी बणकुणीत आसात ती सगळी गुन्यांवकारी इनोसेंट मनशांक जायते फावटी बणकुणीन घालतात. दे हॅव डन नो रॉंग, फॉल्सली एक्युज्ड बणकुणीत आसात. आनी बायबलाचेर पयलो मनीस आमकां मेळटा तो हू वॉज फॉल्सली एक्युज्ड जावन आसा जाकोबाचो पूत जुजे. जेन्ना ताचे भावांनी ताका विकलो इजिप्ताक आनी इजिप्ताचे रुलराचे घराक तो काम करतालो, तूंय ताच्या वडिलाची बायल ताका ताणेन घालूंक सोदताली, पूण ताणें ना म्हणलें. पूण ताणें हे बायलेक ना म्हणल्या देखून हे बायलेन ताचेर बोगलांड घातलें, सेयींग आपणाक जुजेन रेप केल्या आनी जुजेक बणकुणीन घातलो. इनोसेंट पातोक नासलोलो क्लीन मनीस ताका बणकुणीन घातलो. आमकां मेळटा नव्या करारांत सान जुआन बातिस्त हेरोदीन ताका गुन्यांव नासतना बणकुणीन घातलो, ताची गोमटी कातरली. आमी जाणाव जेजूक एरेस्ट केलो, जेजूक बणकुणीन घातलो. आमी जाणाव सान पेद्रूक बणकुणीन घातलो, सगळी पोरजा ताचे पासत मागताली. आमी जाणाव सान पावलूक कितलेच फावटी बणकुणीन घातलो आनी ताणें 4 चिटी बरयल्यात. ताणें सगळ्यो म्हणून 13 चिटी आसात. त्या 13 चिटी मदें 4 चिटी बणकुणींतान बरयल्यात फ्रॉम द प्रिजन. त्यो म्हणल्यार लेटर टू द एफिजियन्स, लेटर टू द फिलिपियन्स, लेटर टू द कोलोशियन्स एंड लेटर टू फिलेमॉन. ह्यो ताणें बणकुणींतान बरयल्यात. आनी रिसंटली आमी पळयलां छत्तीसगड दोगा आमचे माद्रीक नाका जाल्ली बोगलांटां घालून फॅब्रिकेटेड वस्तू करून तांकां बणकुणीन घातली. म्हणटच द पॉयंट आय एम ट्रायंग टू मेक, मेनी ए टायम innocent people are put in prison. दुसरे पाटेर बणकुणीत आसात थोडी चूक केल्या ती, तर चूक केल्या तांचे पासत पर्यंत आमकां कायदो आसा मागू. Prison is not the place of a person. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचला. तो कोणूय जावं, तो रस्त्यार आसा ताका किडे पडले जावं, तो बणकुणीत आसा व्हडलो क्रिमिनल चोर जावं, वी हॅव टू रेकॉग्नायज द ह्युमॅनिटी इन ईच अँड एवरी पर्सन. ईच अँड एवरी ह्युमन पर्सन डिजर्व्स ह्युमन डिग्निटी. मनीसपण आसा, तो केदोय व्हडलो वायट मनीस जावं, वी हॅव टू रेकॉग्नायज so and so has been created in the image and likeness of God. देवाचे रूप सगळ्यां सोबे आसा ते आमी ओळखून घेवंक जाय आनी त्या मनशाक ताका आदार दिवंक जाय. देखून प्रिजन मिनिस्ट्री कोत्ताना 3 R आसात. 3 R's. फर्स्ट R रिन्युअल. जो मनीस बणकुणीत आसा चूक केल्या ताची नवसळणी जावंक जाय, ताका हेल्प करूंक जाय, ताणें आपली चूक ओळखून घेवंक. देखून ताका कावन्सिलिंगाची गरज आसा, ताका दुसरी गरज आसा, ताका आमी कावन्सिलिंग दिवंक जाय, तें दिवंक जाय. एवरी ऑपॉर्च्युनिटी मस्ट बी गिवन फॉर दोज प्रिजनर्स हू हॅव कमिटेड ग्रेट क्रायम्स एंड आर इन प्रिजन,
opportunity has to be given to change. जिवीत बदलूंक ताका आमी जितो मारलो काबार केलो अशें जायना. आमची दोतोन the teaching of the Catholic Church, we are against death penalty. No death penalty as per our Catholic teaching. Every person, we have to be able to reach the core of that person and bring a change in him. मनशाक बदलूंक जाय, जीव मारपाक आमच्या हातांत ना, जीव देवान दिला, देव काडटलो मरण धाडून. तुका आनी म्हाका ऑथॉरिटी मनशाच्या जिवाचेर ना. This is our teaching of the Catholic Church. No death penalty. जीव मारूंक जायना मनशाक. ताका बणकुणीन दवर आनी ताका बदलूंक ताका हेल्प कर. So first R is renewal. Second R is release, sutka. Prison is not the place for human beings. Prison is accidental. That is not essential. बणकुणींत आसा त्या मनशाक सुटका मेळूंक जाय. We are called to live a free life. We have got freedom. God created as a free being. So every person must be able to enjoy that freedom. So बणकुणींत आसात तांचें घर बणकोण न्हय. बणकुणींत ताका भायर काडूंक आमी वावरूंक जाय. ताणें फावो ती आपणाची चूक ओळखून घेतली आनी तो चेंज जालो म्हणटूच त्या मनशाक बणकुणींतलो भायर काडूंक जाय. आमची कॅथलीक इग्रोज गोंयची कितले जाणांक जेन्ना तांकां पारोल पडटा, इज पारोल, एक मनीस बणकुणींत आसा, बरें जिवीत जियेता, कांयच चूक करूंक ना, जाल्यार ताका उमके दीस फ्रिडम दितात. 1 म्हयनो, 2 म्हयने, 3 म्हयने ताका धाडटात. असल्या वेळार खंय धाडटलो ताका? आमची इगोर्ज हेल्प करता. अंडर कारितास हेल्प करता त्या मनशांक हांगा थंय दवरूंक, हांगा थंय हॉटेलान दवरूंक, वो इगोर्जांनी दवरूंक, त्या मनशाक हेल्प करपाक, ताणें जिवीत बदलूंक, चेंज जावपाक असो आमची इगोर्ज गोंयची हेल्प करता. म्हणटूच सेकंड आर इज रिलीज. वी हॅव टू वर्क for the release of the prisoners once we know that a change has come into their life. And we have to work that kitloy to hardcore criminal jayit. We have to work to counsel him and bring a change in that person. No killing. Ani tisri R, rehabilitation. त्या मनशाक शिकूंक जाय आपलें पोट भरपाक. मे बी प्लंबिंग शिकयलें, कार्पेंटर शिकयली, कितेंय तरी शिकोवंक जाय. फाल्यां बणकुणींतलो भायर सरलो म्हणटच तो काम करूंक शिकूंक जाय. ही सेड हॅज टू बी इंटग्रेटेड बॅक इन द कम्युनिटी. जायते फावट ताची घरची, ताची फामील ताका घेवंक तयार नात. ह्या आमच्या पायन वा आमच्या भावान एक दिवळी चूक केल्या, आमकां सगळ्यांक लॉजीक घातल्यात, देखून ताचीच फामील ताका घरांत घेवंक सोदिना. असल्या वेळार ताका कावन्सिलींग करूंक पडटा. ताचे फॅमिली कावन्सिलींग करचें पडटा. तांकां प्रिपेर करची पडटात ह्या तुमच्या भावाक, ह्या तुमच्या पायक घरांत घेवपाक. सो ही जावन आसा प्रिजन मिनिस्ट्री. इट्स नॉट ओन्ली दॅट, वी हॅव टू हेल्प ऑल्सो द विक्टिम्स, फॅमिली ऑफ द विक्टिम्स. सपोज एका मनशान दुसऱ्याक जिवेशी मारला, तो जिवेशी मारल्या विक्टीम आसा, ताचेय फॅमिलीक कावन्सिलींग जाय, ताचेय फॅमिलीक आदार जाय. आनी ज्या मनशान क्रीम केल्या, चूक केल्या, ताका आनी ताचे फॅमिलीकूय कावन्सिलींग, आदार, हेल्प करूंक जाय. दिस इज पार्ट ऑफ प्रिजन मिनिस्ट्री. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ओळखून घेवया जेजून शिकयलेली दोतोन. हांव बणकुणींत आसलो, तुमी म्हाका भेट दिली आनी बेश्टीच भेट दिली आनी येयली न्हय. whatever help we can give for the person to change and to be rehabilitated in the society, हे तुझे आनी म्हजें कार्य. तर ओळखून घेवया की आमकां जेजून दिलोली रिस्पॉन्सिबल जबाबदारी आसा. हांव बणकुणींत आसलो, तुमी म्हाका भेट दिली. बणकुणींत आसा तांकां भेट करूंक आमचे दोतोनीचो कायदो ओळखून घेवंक ह्या मिसांत जोण एकल्याक उरपा मागुया.